उत्तर गोयच्या लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार श्रीपाद नायकूच आसतलो अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांखळे जाल्ल्या सभेत संकेत दिले। लोकसभा वेंचणुकेत भावूक मतां दिवन निवडून हाडचे असोय जाहीर उलो मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो। सांखळे पालिकेत मेळिल्ले जैत मनोवचे खातीर भाजपान सांखळे पालिका वाठारांत व्हड मिरवणूक काडिल्ली। रवींद्र भवनात मिरवणुकीचो समारोप जालो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे उलोवप केले की भावूकूच निवडून हाडचे। लोकसभेची तिकेट दिवपाचो निर्णय पार्लिमेंटरी बोर्ड समिती थारायता। भारतीय जनता पार्टीक जे प्रमाण प्रतिसाद मेळटा ते पळोवन आपल्याक तिकेट मेळची अशें कोणाकूय दिसतलें, पूण सिटींग आशिल्ल्याचो निश्चितपणे विचार जावपाक जाय अशें खासदार तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगता। पूण आपल्याक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आपूण निश्चितूच वेंचणूक लडयतलो अशें श्रीपाद नायकाचें म्हणणें आसा। बुधवारा म्हापशा वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर पाणीपुरी तशेंच शेवपुरींचे गाडे म्हापशा नगरपालिकेन काडून उडयले। म्हापशा मार्केटांत आनी शारांत खुबशा बेकायदो वेवसायिकांनी सुवात आडून वेवसाय सुरू केल्या। ह्या अतिक्रमण हटाव मोहिमे खातीर पालिकेन पालिका निरीक्षकांच्या 2 पंगडाची नेमणूक केल्या। त्या पंगडांत 10 कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा। धांवत्या जिपीचेर आंब्याचें झाड पडून एकलो जखमी जालो जाल्यार ड्रायव्हरासयत 2 जाणांक कांयच जावंक ना। ही घडणूक बेरेस्तारा सांखळे 11 वरांचेर सांखळे ते आमोण्या रस्त्या वयल्या गांवठण वाठारांत घडली। केशू पळ अशें जखमी जाल्ल्या मनशाचें नांव आसा। तो PWD खात्याचो कर्मचारी आसा। उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत व्हेले। मजगतीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाडाचे जे सगळो कचरो पडिल्लो किंवा झाडाचे जे खोड पडिल्ले ते कापून रस्तो मेकळो केलो। गोंयच्या पर्यटनाक पोखरपाक लागिल्लो दलालांचो प्रश्न पर्यटन कायद्यान दुरुस्ती केल्या उपरांत सोंपतलो अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां। पर्यटनांतले हे दलाल फकत कालांगुटेनूच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत आसा। ह्यान फुडें अशा दलालांचेर कारवाय करपा खातीर पुलिसांक चड हक्क पर्यटन कायद्यात दुरुस्ती केल्या उपरांत मेळटले अशें मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलां।
आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मुत्सद्दीगिरी आणि धोरणीपणाचे बरे उदाहरण म्हटल्यार भारतांत पोखरणांत केल्ली अणु चाचणी. संवसारांतल्या सगळ्याच देशांक काळखांत दवरून भारतान 11 मे म्हटल्यार आयच्याच दिसा 1998 वर्सा पोखरणांत अणु चाचणी केल्ली. तेन्नाचे प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान उबारिल्ल्या धाडसी पावलाक लागून देशाच्या उदरगतीक बूस्ट मेळिल्लो. मुर्डी खांडेपार हांगासर वाठारांत येवपी बांदाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. बुधवारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर खासा बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार 200 परस चड लोक थंय हाजीर आशिल्ले. हो प्रकल्प सैमाक इबाडटलो अशें मत ह्या वेळार गांवकारांनी व्यक्त केलां. तांच्यांनी बसका घेवन मुर्डी खांडेपार हांगासर येवपी बांदाक नकार दिलेलो आसा, विरोध केलेलो आसा. बुधवारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर बसका केली. ह्या वेळार 200 परस चड लोक थंय हाजीर आशिल्ले. हो प्रकल्प थंय येयलो जाल्यार सैमाक इबाडटलो अशें मत ह्या वेळार गांवकारांनी व्यक्त केलां. गोंयांत नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत राज्यांतल्या 12 शाळांची निवड करपाचें थारायलां. ह्या 12 शाळां मदीं 70 मालांतल्या ठाणे सरकारी माध्यमीक विद्यालयाची निवड जाला. आदर्श शाळा ह्या संकल्पने वरवीं ही शाळा आतां काम करतली. शाळेक अत्याधुनीक सुविधा सयत सुसज्ज करतले. हातूंत फळाच्या जाग्यार आतां डिजिटल बोर्ड अशे स्मार्ट यंत्रणेचो आस्पाव आसतलो अशी माहिती शाळेच्या वेवस्थापना कडल्यान मेळ्ळा. इतले मजगतीं शाळेची निवड जाल्ले खातीर पालकांनी शाळेच्या वेवस्थापनाक परबीं भेटयली. गोंयांतल्या अल्पसंख्यांक लोकां खातीर गोंय राज्य अल्पसंख्यांक वित्त आनी विकास महामंडळान रिणांची येवजण चालीक लायला. ह्यान पयलीं फकत 5 लाख रुपया पर्यंतूच रीण मेळटालें, पूण आतां ताची संख्या 25 लाखां मेरेन वाडयला. शिक्षण पारंपारीक वेवसाया खातीर सामकें उणें जूर लावन रीण मेळटा आनी महामंडळान हाची प्रक्रिया सामकीच सुटसुटीत केल्या. गोंयच्या अल्पसंख्यांक लोकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो महामंडळाचो अध्यक्ष फ्रांसिस्को सिल्वेरान मारला. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या CSR वरवीं कोयर उडोवपाच्या सुवातेर फायर हायड्रंट, फायर होज आणि CCTV बसयतले अशें मुरगांव पालिकेचे अध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स सांगतात. कोयर उडोवपाच्या सुवातेर MMCक फायर हायड्रंट लावपाक सांगिल्लें, पूण तांणी पाळो दिवंक ना अशें उजो पालोवपी अधिकारी प्रभारी दिलीप बिचोलकार सांगतात.
खेळ खेळटाना आणि खेळा उपक्रमांनी वांटेकार जाताना तरणाट्यांनी तांच्या फुडाराचोय विचार करचो. गोंयांत बरे क्रिकेट खेळगडे तयार केल्यात जे आतां राष्ट्रीय पावंड्यार तशेंच सगळ्याक चालू आशिल्ल्या IPL सामन्यांनी खेळटात अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भारतीय जनता युवा मोर्चा वतीन आयोजीत केल्ल्या खासदार चषकाचें उक्तावण केलें. राज्यांत राष्ट्रीय खेळांचें आयोजन जाता जातूंत थळाव्या खेळगड्यांनी लेगीत वांटेकार जावप गरजेचें अशें म्हणीत गोंयच्या खेळा संघटनांनी पंगडाक प्रशिक्षण दिवन खेळांनी वांटेकार जावपाची सुचोवणी तांच्यांनी दिली. पाकिस्तानचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हांकां मंगळारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालया भायर अटक केल्या उपरांत पाकिस्तानात तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. तिडकल्ल्या इम्रान खान समर्थकांनी जायत्या शारांनी हिंसक निदर्शनां केल्यात. ते खातीर राजधानी इस्लामाबादात कलम 144 लागू केला. तशेंच ट्विटर सयत सगळ्या सोशल मिडियाचेर बंदी घातल्या. इंटरनेट सेवाय बंद जाल्या. सुमार 4000 समर्थकांनी लाहोरांतल्या सर्वोच्च कमांडराच्या अधिकृत घराचेर हल्लो केल्लो. पुलिसांच्या वाहनांक उजो लायलो. एकंदरीत पाकिस्तानात तणावाची परिस्थिती थंय निर्माण जाला. केरी दर्यावेळेर एका रशियन पर्यटकाक बुडून मरण आयलें. हो पर्यटक बेरेस्तार परतो रशियेक वचपाचो आशिल्लो अशें शेकाच्या धन्यान सांगलें. बुधवारा न्हांवपाक गेल्ले कडेन तो बुडलो आसूं असो अदमास आसा. बेरेस्तारा ताची कूड दर्यावेळेर आयली. पेडणे पुलिशेन पंचनामो केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा. हो रशियन परतून बेरेस्तारा रशियेक वचपाचो आशिल्लो. केरी दर्यावेळेर रशियन पर्यटकाची बॉडी जी आसा ती उफेताना सांपडली. हो पर्यटक बुधवारा न्हांवपाक गेल्ले कडेन तो बुडलो आसूं असो अदमास आसा. बेरेस्तार ताची कूड दर्यावेळेर आयली. पेडणे पुलिसांनी पंचनामो केलो आनी तपासणे खातीर फुडल्या उपचारा खातीर ताका धाडून दिला. पणजे काकुलो मॉला कडेन जावपी रस्तो सद्या कांय जाणां खातीर पार्किंग करपाची सुवात जाला आनी ह्या रस्त्याचें काम सद्या सुरू जालां. रस्त्याचें काम सुरू आसतना लेगीत कांय लोक हांगासर पार्किंग करतात म्हणून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पार्किंग करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. जाल्यार गाडयो पार्किंग केल्ल्यान रस्त्याचें काम करपाक आडमेळी येतात अशें रस्त्याचें काम करपी कामगार सांगतात. गोंयांत बालभवन स्थापन जाले उपरांत हजारांनी भुरगीं वेगवेगळ्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाक लागलीं. बालभवन केंद्र भुरग्यां मदीं प्रेरणा निर्माण करपाक यश मेळयलें. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक मंच मेळोवन दिवपाच्या हेतान आतां मेरेन जायत्या प्रकारची शिबिरां ते घडोवन हाडटात. बालभवना वरवीं भुरग्यांची सर्वांगीण उदरगत जाता अशें शशिकांत पुणाजी हांणी म्हटलें. ठाणे हांगा बालभवनाच्या समर कॅम्प प्रदर्शन कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्या शिबिराक सांस्कृतीक तशेंच माणकुल्या भुरग्यांचो नाच, हार्मोनियम वाजोवप, तबला वाजोवप अश्यो साबार कार्यावळी जाल्यो. ह्या वेळार भुरग्यांनी तयार केल्ल्या हस्तकलेचें प्रदर्शन लेगीत आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिराक भुरग्यांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो.
विधानसभा वेंचणूक आसूंये ना जाल्यार नगरपालिकेची वेंचणूक गोंयकारांनी भाजपाक मतां दिवन भाजपाचेर तांचो आशिल्लो विश्वासाचो कौल आमकां दिला ताका लागूनच हो कौल आमकां लोकसभा वेंचणुकेंत मेळटलो आनी लोकसभेच्या वेंचणुकेंत गोंयची दोनूय सिटां भाजपाच जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केलो. जाल्यार लुइझीन फालेरो भाजपाच्या संपर्कांत आसा मात ताचो अर्थ ते पक्षांत प्रवेश करतले अशें जायना अशें विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलें. सिवरेज पायपलायनीचें काम सुरू आशिल्ल्यान पणजे सांतिनेज रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. रस्तो खणून दवरिल्ल्यान हांगासावन येरादारी करपी लोकांक ताचो त्रास जाता. पूण ह्या वाठारांत रावपी लोकांक सध्या धुल्लाच्या प्रश्नांक तोंड दिवचें पडटा. पावसा पयलीं तरी हे रस्ते परत सुस्थितीन हाडप शक्य ना. पावसा उपरांतूच रस्ते सारके करप शक्य आसा अशें मत PWD मंत्री निलेश काब्रालान व्यक्त केलां. मंत्री निलेश काब्राल तशेंच पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात आनी PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांतिनेज रस्त्याची पळोवणी करून सिवरेज पायपलायनीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. 58व्या वर्सा निवृत्त जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पेन्शन विभाग स्थापन केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच मये भलायकी केंद्रा खातीर 2063 चौखण मिटर जागो दिवपाचे कॅबिनेटच्या बसकेत पास केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगले. तशेंच IPHBन 2 पदां खातीर कॉन्ट्राक्टी पद्दतीन नोकऱ्यो दिवपाचे थारायिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या विकास कामावयल्यान थळावो आमदार विरेश बोरकार आनी आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा मदीं राजकी घेर पेटला. विरेश बोरकार म्हणटा आदलो आमदार मतदारसंघातल्या विकास कामांक आडथळे हाडटा, जाल्यार फ्रांसिसान जाप दिला की ताणें विरेशाची कसलीच कामां आडोवंक ना. ते भायर जी कामां आडखून उरल्या ताका पंचायतीन मंजुरी दिवंक नाशिल्ली ती सुद्दां पंचायती कडेन उलोवन हांवें सुटावी करून घेतल्यात. म्हजें आनी विरेशा भितर कसलेच मतभेद ना, पूण म्हजें तोंडूच पळयल्यार विरेश तकलेन सुट्टा. लोकांक फटी मारप बंद करचें आनी म्हजी विकास कामां फुडें व्हरची सांत आंद्रेचो आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान विरेशाक सुचोवणी दिल्या. मांद्रे मार्केटांतले जे पब्लीक टॉयलेट्स आसा ते सामके बाबत परिस्थितीन आसा. ताका लागून हे आतां बाजारांत येवपी लोकांक ते वापरपाक मेळना. ते सामके घाण जाल्ले आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून बेगिनांतले बेगीन हे मांद्रे वाठारांतले मांद्रे मार्केटांतले जे पब्लीक टॉयलेट्स आसा ते लोकांक खातीर उपलब्ध करून दिवची अशें लोकांची मागणी आसा.
वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा संबंधी बाणावले पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपयल्ली. ह्या ग्रामसभेत वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा विशीं खोलायेन चर्चा जाली. ह्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा विशीं पंचायतीन लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. त्यो आयल्या उपरांत ह्या विशीं निर्णय घेतले अशें सरपंच झेवियर पेरेरान सांगलें. वॉल्साण आशिल्ल्या सुवातांचें संरक्षण जावपाकूच जाय अशें जैव विविधताय समितीचो वांगडी चार्ल्स डिसिल्वान सांगलें. बुधवारा वास्कोतल्या रेशन सोसायटीत लोकांक दिवपा खातीर ज्या तांदळाची पुरवण केल्या ते सामके बाबत दर्जाचे आशिल्ल्याचे मुखार आयले. वास्को सोसायटीत जे तांदूळ सोसायटीत दिले गेले वता तितून किडी जाला. हे तांदूळ खावपा सारके नाच. पळोवंक गेल्यार हे सगळे तांदूळ एकमेकांक दसल्या हितून किडी भोंवतात. जे वास्कोतल्या रेशन सोसायटीत लोकांक दिवपा खातीर तांदळाची जी पुरवण केल्या तितून दिसून आयले. लोकांक ह्या इबाडिल्ल्या दर्जाचे तांदूळ दिवं नाकात. तशेंच बेगोबेग हो जो बाद जाल्लो पुरावठो आसा, किडी लागलेले तांदूळ आसा ते बेगींतल्या बेगीन काडचे असो निर्देश नागरी पुरवण खात्याची निरीक्षक सरिता मोरजकर हांणी दिला. ताका लागून वास्को शारांत आतां जे सोसायटीचे तांदूळ घेवपाक लोक वयतात त्यांच्या मनात एक भिराण निर्माण जाला. एक किडी त्या तांदळांनी सांपडपाक लागल्या. ताका लागून बाबत स्थितीन हे रेशन कार्डाच्या सोसायटीन मेळपी तांदूळ आसा ताका लागून लोक आतां हे घेवपाक सोदिनात. वीज खात्याच्या वतीन पावसा आदींच्या पूर्व तयारेच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. दक्षिण गोंयांत 21 मे ह्या दिसा 3 ते 4 वरां खातीर वीज पुरवण बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिला. पूर्व पावसाच्या तयारेक लागून 21 तारखेक दक्षिण गोंयांत सावथ गोवान 3 ते 4 मेरेन वीज आसची ना, म्हणजे लायट लोकांक आसची ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां. ताका लागून मातशें समजून घेवचें अशें तेणी लोकांक सांगलां. आदिवासी लोकांचेर वर्सान वर्स अन्याय जायत आयला, पूण तांणी ह्या अन्याया विरोधात लढपाक जाय अशी उर्बे भरीत उतरां शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी काडली. 8व्या अखिल गोंय आदिवासी खेळां महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान मंत्री उलयताले. ह्या वेळार खेळां मंत्री गोविंद गावडे तशेंच अर्जुन आवरडी, ब्रुनो कुतिनो हाजीर आशिल्ले. पावसान साथीची दुयेंसां पातळची न्ही ह्या खातीर कालांगूट पंचायत सध्या कामाक लागले. दर एका पंचाक तांच्या प्रभागात वखदाची फवारणी करपाक सांगल्या अशें कालांगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. साथीची दुयेंसां पातळची न्हय ह्या खातीर वाड्या वयलीं देवळां तशेंच इगर्जेनी बसून बसकां लोकां मदीं घेवपाची जागृताय करतले अशें सरपंचान सांगलां.